ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम 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 राजा विठला तो विठला राजा विठला सदा समुद्राचा सोहळा सदा समुद्राचा सोहळा सगळ्यांना वर्षाची हार्दिक शुभेच्छा आणि गुढीपाडव्याची आज गुढीपाडव्याच्या निमित्तानं आज आमचं हिंदू धर्माच्या कॅलेंडरप्रमाणे आज आमचं नवं वर्ष आणि त्याच्या लग्न वर्षाप्रमाणे गेली 10 वर्ष झाली आमची दामबाबाच्या देवापासून रथ जो असतं आम्ही रामाचो आणि रथ घेऊन आम्ही मिरवणूक काढून म्युन्सिपाल्टीकडे आणि त्याच्यावर आमचा एक वक्त इलेला असा स्पेशली पाटीलजी तो आमच्याबरोबर असलेला आहे सगळ्या मार्गदर्शन करपाक लागलो आणि संपूर्ण मुरगावच्या लोकांना तशें आमच्या गोंयच्या लोकांनी गुढीपाडव्याची हार्दिक शुभेच्छा आणि तशीच आमचे कमिटीवाले जेंच्यांनी ऑर्गनायज केला हिंदू मंचाची कमिटी जी आसा ती आनी तांकां हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा ताचे भितर आमचो पांडे आसा आमचो संजय तेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्या बाबतींत हांव खरेंच तेंचो मना काळूनसून धन्यवाद म्हणटा तशेंच समज आमचे लोक हांगा नवपावत आसा ह्या मिरवणूक लागून ह्या यात्रेक लागून आनी त्याच प्रमाणे दिल्ली जाता ती दिल्लीक लागून आमच्या बरोबर आमचे सगळे लोक हांगा उपस्थित आसात तांकां सगळ्यांक हांव स्वागत म्हणटा आनी परत एकदा सगळ्यांक गुढीपाडव्याची हार्दिक शुभेच्छा. पहिले गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा. आज हिंदू नववर्ष स्वागत समितीन वर्षपद्धतीप्रमाणे मिरवणूक आम्ही काढता रामाची प्रतिमा आणि दिंडी घालून आम्ही सगळे हिंदू बांधव आम्ही सनातन धर्माक मानपी आज एक मिरवणूक काढून आम्ही ताची सांगता म्युन्सिपाल्टी फुडें एक व्याख्यान करून करता आणि समेस्त एक बरें वातावरण म्हणजे हिंदू सनातन धर्माचे प्रचार प्रसार आणि ते टिकोवन कशें दवरपाचें सगळ्यो गोश्टी आमचो वक्तो आमकां सांगता आनी खूब बरें दिसता की वर्सान वर्स ही समिती असो ही मिरवणूक काडटा आनी आमकां सगळ्यांक एकठांय हाडटा. आज सनातन धर्म तुमी जेन्ना म्हणटा सनातन धर्म हो सगळ्यांक फुडें घेवन वचपी धर्म आसा आनी त्या खातीर आज तुमी पळयता खूब विंगड विंगड धर्मांतले लोक पसून हांगा आसात आनी प्रत्येक गांवांचे एकूच आसा की फुडलें जें नवें वर्स जातलें ते समेस्त गोंयकारांक समस्त भारतीय वासियांक बरें वचचें आनंदाचें वचचें आमचो भारत देश राष्ट्र हें बरें बरें जाय तुमी ताची प्रगती जावची ताची विकसीत जावचें आनी जें स्वप्न आमकां आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर दाखयतात विकसीत भारत त्या हातूंत सगळ्या लोकांनी वांटो घेवचो आनी बरें राष्ट्र आमचें आज खंयचेर राष्ट्र उरलें जाल्यार आमी सगळे टिकतले आज राष्ट्रूच ना जाल्यार आमी सो प्रत्येक जाण हांगा आयिल्लो आपआपली जबाबदारी ओळखून म्हाका दिसता आज ह्या मिरवणुकीत सहभागी आसा आपलो गांव आपलो देश आपले स्टेट कशी वयर सरतली पळयत आमी फुडें वता. नूतन वर्षाची नवी वर्षाची शुभेच्छा. ही जी वार्षिक पद्धतीप्रमाणे ही जी फेरी जाता तो नववर्ष समिती ऑर्गनायज करता उत्कृष्ट असो प्रतिसाद सबंद मुरमुगांव वासियांचो जाता. आमचे नीव वर्स जे हिंदू ते नवे वर्स ह्यो मोठ्या थाटान असो सादरीकरण जाता. पयलीं सकाळी प्रभात फेरी जाता ती निवाड्यासून जाल्ली आयज सकाळी ती सांगता वडा कडेन अशी समाप्त जाली ती आतां ही सांजची संध्याकाळची फेरी आता दामोदर देवळा पासून स्टार्ट जावन ती साईबाबा देवळा कडेन तिजी
सांगता जातली. सो हांगा एक नेते सुद्दां हांगा प्रवचन करपा खातीर लोकांक मार्गदर्शन करपा खातीर येयला. सो सगळे समस्त जे मुरगांव वासियांचे लोक आहा जे आयज हे सभे केल्ले आसा, जे फेरये केल्ले आसा, तेंचे हांव स्वागत करता कमिटी तर्फे. आनी अशेंच जल्लोशान हर वर्ष अशेंच स्वागत नवे वर्साचें जावचें अशी सगळ्यां कडेन विनंती करता. कारण आपली संस्कृती आपूण पाळपाची आसता. संस्कृती जर विसरले जाल्यार आमकां आमचे भुरग्यांक येणाऱ्या पिडयेक आमकां तांकां मॅसेज दिवंक मेळटली की आमचो नवो वर्स केन्ना जाता. सो ही कंपल्सरी सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की आमचो नवो वर्स हो नेटान आनी थाटान गुढीपाडवो साजरो करचो. ही सगळ्यां कडेन कळकळीची विनंती. आनी सगळ्यांक परत एकदा शुभेच्छा. समज मुरमुगांव वासियांक तशेंच गोंयच्या लोकांक ही गुढीपाडवा तुमचो बरो, तुमच्या मनापुरती सगळे जी पूर्ण तुमची सगळी वीश जावं, तुमचे उदंड आयुष्य, तुमचे धन प्राप्ती सगळे येवची अशी ईश्वर चरणी आनी दामबाबाच्या चरणी प्रार्थना. धन्यवाद. जय हिंद, जय गोवा. रिस्पेक्ट.